नावेली मतदारसंघात घरांनी घरांनी कोयर एकठांय करून लेगीत कांय कडेन कोयराचे बुरशे चित्र पळोवपाक मेळटा। खासा करून भगवती कॉलनी आणि उपनगरांत ब्लॅक स्पॉट्स तयार जाल्यात। हे फाटभुंयेर आमदार उल्हास तुयेकारान संबंधितां कडेन बसका घेवन उपाय येवजण आंखल्या आणि आता कोयर काकोड्या प्रक्रिया प्रकल्पाक धाडपाचें थारायला। मजगतीं ह्या कोयर वाठारांत रेंटाक रावपी लोक रातचे हाडून उडयतात असो आरोप आमदारान केला। पळयात। म्हाका दिसता हावजिंगबोर्डान चड आसपाना जी आमची दवर्ली सायड ती भगवती कॉलनी ती सायडीक आसा। जे कारण कितें आतां आमी रुमणाबोळ दवर्ली पंचायत ही आमची डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन करता आणि तेजी ट्रिटमेंट प्लांट आहा थंयसून ती गार्बेज आमचे काकोडा ट्रिटमेंट प्लांट आहा थंयसर ते ट्रक येता आनी ती गार्बेज व्हरता। म्हाका दिसता रुमणाबोळा प्रॉब्लेम ना। आतां दवर्ली खूब मातशे थोडे कडेन स्पॉट्स आसा। आतां आयज सुद्दां आमी एक JCB घातल्या क्लिनिंग करपाक। जंक्शन आहा पळय त्रीन कात्री ते सुद्दां आतां JCB तुमी गेल्यार पळयतले ते टोटल क्लीन करून हांवें दिल्ले कडेन आसा आनी थंय आमी थंय जवळ जवळ दिसाक 1 टन गार्बेज थंय लोक हाडून उडयता आनी तो कुर्तरी सांजवारियल आनी नावेली 3 कॉन्स्टिट्युएन्सी ते जंक्शन जाता आनी थंय कोणूच इनिशिएटीव्ह घेयना। ते प्रत्येक पंचायत म्हणटा ते आमचो न्हू। तरी आसतना हांव MLA जाल्ल्याक हांवें कितली फावटी ते म्हाज्या बोल्सांतले पयशे खर्च करून सुद्दां ती गार्बेज हांवें क्लीन केल्या। आयज सुद्दां ते हांवें JCB दिल्ले कडेन आसा आनी ते पंचायतीची मिटींग घेवन सांजवारियल पंचायत आनी कुर्तरी आनी तेंची हांगासर मिटींग घेवन हांवें तांकां सांगलां की तो जो स्पॉट आसा तो थंय स्कूल लागीं आहा आमचे हेगडेवार स्कूल आनी ते भुरग्यांक कसलो त्रास जाता। आयज थंय तेणी रातचे सेक्युरिटी दवरता ते दवली पंचायत एक पंचायत दुसरे दीस सकाळची दवरता एक पंचायत रातची दवरता अशें करून तेंच्यांनी ते इनिशिएटीव्ह घेतले कडेन आसा। आनी म्हजें काम एक आमदार म्हणून हांवें तांकां एक बरो हेल्प केला की जी तुमी गार्बेज कलेक्शन करता ती गार्बेज डिस्पोज करपाक ह्या लोकां कडेन आमच्या पंचायती कडेन जागो ना। पूण हांवें ऑनरेबल CM तशेंच आमचे काबराल ताका रिक्वेस्ट करून ही गार्बेज ही आमची काकोडा ट्रिटमेंट प्लांटाचेर व्हरता तांचे ट्रक येता। इवन तेंच्यांनी आमकां ट्रका फाटल्यान तेंचे कितें तरी पयशे दिवचे पडटाले ते सुद्दां तेंच्यांनी आमकां माफ केल्ले कडेन आसा सरकारान आनी आमची गार्बेज व्हरता। आयज आमचे रुमणाबोळ दवर्ली आकेबाज हे तिनूय कडेन ट्रक वयता दनपारचे। त्याच प्रमाणे नावेलीन आतां सुरू करपाचें थारायलां। नावेलीचो सेक्रेटरी म्हाका एप्रोच जाल्लो आनी हांवें तांकां ट्रिटमेंट प्लांटाक रिक्वेस्ट करून तेंची गार्बेज घेवन ती ट्रिटमेंट करपाक तेंच्यांनी सुरवात केल्ली कडेन। फक्त ती सेग्रिगेशन करून दिवची पडटा वेट आनी ड्राय तेय आमी पंचायतीचे लेबर आसा ते करून दिता। आतां प्रश्न आसा की खूब कडेन गार्बेज दिसती पडटा। हेचो प्रश्न कितें आहा की जे भाडेकरू लोक आसा जे भाड्यान रावता ते खंय तरी रातचे हाडून गार्बेज उडयता। तेजेर खंय तरी कंट्रोल हाडपाक जाय जाल्यार पंचायतीन मातशी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय। हांव फुडल्या येणाऱ्या काळांत पंचायतीक परतून तेंची मिटींग घेवन हे जे ब्लॅक स्पॉट आहा जे गार्बेज रातचे हाडून उडयता थंय तुमी मातशे खंय तरी CCTV कॅमेरा घालून हे सगळे करपाची वेवस्था करची पडटली। कारण हांवें सदांच म्हटलेलें की जेन्ना हांव निवडून येयल्लो तेन्ना की हांव पयलो म्हाजो प्रायोरिटी आसतली की नावेलीन गार्बेज फ्री आसपाक जाय म्हणून। तितून म्हाका दिसता हांव 100% म्हणना पूण एटलिस्ट हांव 70% तरी हांवें सक्सेसफूल जाला अशें म्हाका दिसता। कारण तिनूय पंचायती डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन करता नावेलीय करता सुरू केल्या तेंच्यांनी। एक तळावली म्हणटा ते व्हडलेशे गार्बेज जायना तरी आसतना तेंकां सुद्दां हांवें सांगले कडेन तुमी गार्बेज कलेक्शन करा म्हणून। आनी गार्बेज कलेक्शन करता पंचायतीक काय बर्डन आसना कारण लोक 100 रुपया दिता पर मंथ। सो गार्बेज पंचायतीन फक्त इनिशिएटीव्ह घेवन ते गार्बेज कलेक्ट करपाक मनीस तयार करपाक जाय। त्या मनशाचो पगार सुद्दां ते डे बाय डे जे व्हरता लेबर तांकां जे म्हयन्याक 100 मेळटा तितून तेंचे सगळ्यांचे प्रॉब्लेम सॉल्व जाता। सो फक्त पंचायतीन इनिशिएटीव्ह घेवपाची गरज आसा। पंचायतीक हांव परत एकदां पंचायती कडेन सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की तुमी ह्यो जे स्पॉट आसा जे लोक ते गार्बेज उडयता थंय तुमी मातशें लक्ष दिवचें आनी जर कितें हेल्प जाय MLA म्हणून हांव सरकारा मार्फत ते प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक म्हाजो सदांच तांकां हेल्प आसता।